रेकॉर्डिंग बारीक चंद लील जावन आशिल्ली थंय खंय राधाली कृष्णाली आणि ते ब्रह्मांडात जशी पुरा तीर्थ ते कुंडांत येवन पाविल्लें म्हळ्यार ते राधा कुंड म्हळ्यार एक प्रकार राधाल प्रीती कृष्णाल खातीर ताजे एक उल्लेख करता म्हणून सांगिल्लें आसा आनी ते राधा कुंड अशी सांगिल्लें आसा की ते श्रीमती राधा राणी दोकून विंगड न्हय म्हूण तर ते आयज दिवसान तूं ते राधा कुंड प्रकट जालेलें ताका आमी ताका बहुला अष्टमीच्या व्हड दिवस म्हूण सांगतात आनी बहुला अष्टमी म्हळ्यार ते एक कृष्णा लील आसा एक गाय आशिल्ली बहुला म्हूण ताचे एक लील आशिल्लें ताजे खातीर हें बहुला अष्टमी म्हणटात सो आयचे पुराजन आयचे हे चांग दिवसांत आमी पुराजन ओट्टू जालेलें आसा पुराजनाक स्वागत करता हे सेशनांत एक नेक्स्ट आमी आमगेलें सेमिनार कंटिन्यू करता आसा ती केवल अष्टकमा वयरी सो तुमगे पुराजनाल परमिशन आशीर्वाद घेवन हे सेशना मुखार सरता हे खंयच्या प्रकारार हांव क्वॉलिफायड ना ह्या विशयांत उलोवच्या खातीर जाल्यार हे किंचित रुपारी तुमी आमी पुराजन ओट्टू मेळ्ळें सान एक सेव करतात ओट्टू मेळून ताजे खातीर तुमकां कृतज्ञ जावन आसा सो हे पॅटर्न प्रोग्रामाचे एवरी टायम म्हणके तशी आसतलें की एक श्लोक आमी केवल अष्टकमा विशय ते ताचे पठन पठन करून आमी ताजे विशय एक 20-25 मिनिट्स ताजे विशय आमी चिंतन करूया ताजे नंतर आमी पुराजन ओट्टू मेळून 108 पंता हरे कृष्ण महामंत्र म्हणचे आनी ताजे नंतर मागीर लास्टारी कंक्लुजन करचें आयचे मंत्रा विशय कसन एक सान एक रुपारी आपास रिपीट करून एक कंक्लुजन करचें म्हणून सो ह्या प्लॅटफॉर्मार पुराजन कोण जॉइन जाता आसा ती पुराजना धन्यवाद आमी प्रार्थना करूया की हें सेशन चांग रुपार करून आमगेले देवाल प्रती प्रीती भक्ती भाव सेवा आनीक वाडून येवं प्रार्थना करून सुरू करता ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आज दिवसांत आमी 5 श्लोकार आसा ती सुरेश श्लोक आशिल्लें देवाल नांव कितलें मधुर आनी पुरा प्रकारार आमकां पवित्र करता म्हणून मधुरम मधुरोप्योऽपि मंगलेप्योऽपि मंगलम पावनम पावनेप्योऽपि हरे नामैव केवलम मागीर दोन्ही श्लोक आमी पळयले आ ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम सर्वं मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामैव केवलम हे सगळें ब्रह्मांडांत ब्रह्म दोकून एक सान एक स्तंभ ते पुरा हे देवाल अधीन माया शक्तीच्या अधीन जावन आसा ती जाल्यार ह्या संवसारांत तूं आपास सांगता म्हणून सत्यम सत्यम पुनः सत्यम की देवाल नामस्मरण पुरापशी होड मागीर तिन्नीचे आमी पळयलेलें स गुरु स पिता चापि स माता बंधवोपि स शिक्षे सदा स्मृतम हरे नामैव केवलम म्हळ्यार तोच बद गुरु पिता आनी खंयचे पुणी आमगेले संबंध आसल्यार ते संबंध आसता व्हड विशय म्हळ्यार तांणी आमकां भक्तीन प्रेरणा दिता ती आनी देवाल विशय स्मरण करता तशी ते संबंधान तूं आमकां प्रेरणा प्राप्त जाता जाल्यार तोच संबंध व्हड म्हणून भक्ती असल प्रोसेस हेच्यान आमगेले पुरा रिलेशनशिप्स खंयचे संबंध असो समाजाचे आमगेले परिवाराचे केन्ना पुरा ओट्टू मेळून आमी ते व्हड तांतुले म्हळ्यार की आमी पुरा ओट्टू मेळून देवाल सेव करचे एक तांतू एक आध्यात्मीक एक विशय आसता संबंधा भितर तेन्ना तोच व्हड विशय म्हणून आमी तिनी हातूंत पळयलेलें लास्ट टायम आमी हे एक श्लोक पळयलेले निश्वासे नहि विश्वासः कदा रूढो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्यान हरे नामैव केवलम म्हळ्यार अशें सांगिल्लें की केन्ना लास्ट श्वास येता म्हूण गोतना आनी सगळें आमगेलें कसलेपणी प्लॅनिंग आसल्यार
केन्ना कसन जाता म्हूण कोत्ता ताकाची सान दोकोनूची कीर्तन बाल्यांत सान दोकोनूची ते अभ्यास करता देवाल स्मरण करचें देवाल भक्ती करचें हरे नामैव केवलम म्हळ्यार तातूंतलो एक व्हड विशय म्हळ्यार की आमी भक्तींत केन्ना येता ती तेन्ना आमी नामस्मरण करता ती तेन्ना नामस्मरणाच्या फलस्वरुपान आमी देवाल कशी ते नामस्मरण जप करता आनी कनेक्ट जाता ती जाल्यार ते जप केलेले त्या प्रभावान आमगेलें जीवन भक्तिमय जावचें साध्य आसा म्हूण म्हळ्यार आमी विंगड कसले आमगेलें जप जातकीर आमगेलें विंगड पुराय ह्या संवसाराचें कर्तव्य करता ती ऑफिस आसो बिझनेस आसो घर सांबाळचें आसो कसलें आसो ते पुरा करताना आमी त्या देवाल नामस्मरण नियमीत रुपार करता ती ताचे एक प्रभाव आसता आनी आमगेलें जीवन केन्ना एक भक्तिमय जावचें तशी त्या नामस्मरणान ते करचें तसली शक्ती आसा आजच्या श्लोकांत आमी वाचया हरि सदा वसेत् तत्र यत्र भागवत जनः गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामैव केवलम हरी तो देव सदैव उपस्थित आसा खंय यत्र भागवत जना खंय देवाल व्हड भक्त भागवत जना देवाल गुणगान करता ती कशी गायन्ति देवाल गुणगान करता ती कशी करता ती भक्ती भावेन थंय हरेर नामैव केवलम तो ह्या श्लोकांत आमी हो एक विशय पळयत म्हळ्यार कृष्ण खंय भक्त मेळ्ळ केन्ना देवाल स्मरण कीर्तन करता ती थंय कृष्ण खंडित उपस्थित आसा म्हूण आनी एक देवाल विशय म्हळ्यार हरिनाम आमी जप करचें देवाल चिंतन करचें हें करचें म्हळ्यार की आमगेले एक मनांत आसता की की मुखार सुनू आमकां देवाल चरण कमला पावस तशी आमी सेवा करता म्हळ्यार देवाल ओट्टू अशें म्हळ्यार कशें की आमगेलें व्हड मुखार वयल विशय म्हूण जाल्यार बद पडलेल्यार देव सदैव आमगेलो ओट्ट आसा तो एक मना वचता तसलो विशय आसा फकने एक पंत आमी खंयच्या एक व्हड मनशाक आमी कोणाक मस्त रिस्पेक्ट करता ती कोणाक मेळका आमी फ्लायट दवरून एक विंगड शहरा वतात म्हूण लेख्या आमकां गुर्त ना तो एक व्हड मनुश्य जाल्यार ताका आमी मेळचे भारी आतूर आसा ती की ताका वचून मेळका म्हूण ताका आमी फ्लायट दवरून वता ती फ्लायट दवरून वता ती थंयच्या शहरा पावता ती स्वल्प काळान ते कशी पुणी त्या मनशाला एड्रेस दवर न्हू तागेली घडकड पावता ती आनी घडकड पावन ते बेल्ल मार न्हू बागेल काडटाना पळयल्यार तो मनुष्य कोण बागेल ओपन केल्लें ते घडकडें तो तुमगेलो ओटू फ्लायटार ओट्टू बैसून आशिल्लो तो तुमगेल बगले सिटारीची मात तुमकां गोत ना आशिल्लो की तो तुमगेलो ओट्टू आसा म्हूण कसलें की थंय वतरी कळ्ळी तुमकां तोची म्हूण तशींच आमकां पळयल्यार एक प्रकार देव सदैव आमगेल्या जिवनांत आमगेलो ओट्टू आसा असल केन्नाय एक क्षण वयना केन्ना देव आमगेलो ओट्टू ना देव सदैव आमगेले भितर आसा सो देव आमगेलो ओट्टू आसा सो आमगेलो देव म्हळ्यार आमगेल कंपेनियन वय साथीदार विंगड कोणाले आसा ती आमगे कोणाले ओटू रिलेशनशीप आसा सोडता ती कसले पुणी जावचें पुरो जाल्यार देव आमकां केन्नाय सोडून घालना आनी देव आमगेल कंपेनियन वय मात न्हय डेस्टिनेशन वय देवान भगवद्गीतेन सांगचें आसा न्हू सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेह चाहम म्हळ्यार हांव पुराय जनाल हृदयांत बैसून आसा म्हणून सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो हांवें पुराय जनाक उडगासू ज्ञान स्मृती पुरा हांवें दिवचें म्हूण देवान सांगचें आसा सो एक प्रकार पळयल्यार कोणाय आमगेलें जीवन तशें पुरो कितलें प्रितीचें आसो कशें आसचें पुरो जाल्यार ही पुरा कशी आमकां म्हणटात पळय लागीं आशिल्ली देवूची म्हूण आमी कितल्यांची देवाक विसरल्यार देव आमकां खंडित विसरना अशी सांगिल्लें आसा कृष्ण बुली से जीव अनादि बहिर्मुख अतैव माया तारे देय संसार दुःख म्हळ्यार आमी कृष्णाक कितले काळ दोकून बहिर्मुख आमी पळयनाशी आमी तोंड गुंडयला म्हूण देवाल तिगेन पळयना ती म्हूण आनी ताजे निमित्त आमकां संसार दुःख तारे देया संसार दुःख ताजे निमित्त ह्या संसाराच्या विशयांत तूं दुःख सुख पावता आसा ती कृष्ण आमगेलो ओट्टू बगलेन आसा जाल्यार आमी तोंड ह्या सायड गुंडयला म्हूण सो कृष्ण आमगेलो ओट्टू आसा आनी
कृष्णा खंयच्याय परिस्थितीन तूं कृष्ण आमकां प्रिती करता तें हांवें खंडीत पुरा शास्त्रांत सांगिल्लें आसा. अशी आमगेल संबंधांत एक पंत आमी कोणाले वटू जाता आमकां कोणाले वटू जायना. म्हळ्यार एक पंत आमकां म्हणटात पळय उतराक नाक जाल्लो म्हणून म्हणटात पळय एक सन बा नाक जाल्ली परिस्थिती हो नाक जाल्लो अशी आमकां एक पंत दिसचे पुरो. जाल्यार ही देवाल मनांत आमगेल खातीर केन्नाय ना. अनादि काल देखून देव आमगेली प्रीती करता कसले की आमी देवाले अंश. सो एक व्हड विशय मनां वचतसलो आसा. आनी देव आमगेलो टोस म्हळ्यार एक पंत आमी भक्तीन तूं येवचें कसले चुकून पडचें आसचें पुरो. आमी क्वॉलिफायड नात म्हणटात पळय जाल्यार डिस्क्वॉलिफाय जायनात. आमी कितलेय प्रयत्न करूं येता मुखार सुनू खंयचेय कसलेय आमगेल ह्या जन्मान तूं फुडें जन्मान तूं चुकून आसचें पुरो. जाल्यार आमी देवाल प्रिती देवाल भक्तींत वचचे खातीर केन्नाय डिस्क्वॉलिफाय जायनात. केन्नाय करूं येता म्हूण तें एक देवान सांगचें आसा. आनी देव आमगेल्या हृदयांत वचपी. जाल्यार देव आमगेल्या हृदयांत वचल्यार आमी तें अनुभव कशी करचे देवाल प्रितीक अनुभव करचे जाता की आमकां म्हळ्यार आमी पळयतात पळय एक पंत ते रेडिओचे पक्कने खंयचे एक चॅनल जावं ऑर टीव्हीचे खंयचे एक चॅनल जावं ते सम ते चॅनल म्हणटात पळय ते फ्रिक्वेन्सी एडजस्ट करता. ते फ्रिक्वेन्सी सम एडजस्ट करून त्या चॅनलार पावले सुद्दां तेन्ना ते आमकां रेडिओ की टीव्ही चॅनल मेळटा आयकुच्याक. तशींच आमगेली हृदयाची ते चेतनाची शक्ती आसा पळय ते आमी एक्चुअली भक्तिमय जावन न्हू आध्यात्मिक रुपार देवाल शरण येवचे तसले चॅनलार आमी ट्युनिंग जायनी ती. केन्ना ते आमगेले ते चॅनल समज ट्यून जाता पळय भक्तिमयी जावन देवाल वयर मन दिवन ते प्रितीन तेन्ना ते आमकां देवाल अनुभव जावचे पुरो म्हणून. कसले की आमी पळयता मना वरच्या खातीर ह्या संवसारांतूय आमी पळयता की कसले एक मन घालन न्हू खंयचे एक विशय पळयतात जाल्यार विंगड कसले जाता जाल्यार आमकां कळचना. म्हळ्यार फुडें काळांत तूं ಸ್ವಲ್ಪ फुडें आतां तर ते फोनारी पळोवना क्रिकेट पळयता ती. जाल्यार फुडें काळांत तशें आसता आशिल्लें ॲटलीस्ट व्हड शहरांत तूं बॉम्बेंत पळयत आशिल्लें खंयचे एक व्हड मॅच जाता जाल्यार एक मस्त जन म्हणटा पळय 100-200 जन टीव्ही शोरूमा येद्र राबून मॅच पळयतात रस्त्यार राबून. आनी इतले तांणी मन लायतात की कसले कार येवं कोणी मध्य देखून पकडे तांगेल कोणी आड चमकून वतात जाल्यार तांकां मॅच दिसनातलो री तांकां धांवडेत तांणी वेगी वच म्हूण. म्हळ्यार तितले मटा ते आतुरता. म्हळ्यार इतले ते शहराचे इतलो आवाज जाता आसा, इतले जन हेकड तेकड वता आसा ती जाल्यारय तांणी त्या टीव्ही स्क्रिनार पळोवन ते मॅच पळयता ती तांकां विंगड कसन जाता म्हूण कळना. म्हळ्यार एक प्रकार अंतू म्हणटात पळय भागवतमान ते गोपी गितांत आसा पळय त्रुटी युगायते त्वम अपयस्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखाम चते म्हूण. म्हळ्यार गोपी जन सांगता ती देवाल खातीर की एक त्रुटी म्हळ्यार एक सेकंदाच कितलेकी भाग केल्यार ते एक त्रुटी जाता. तसले ते एक सेकंदाक ते एक त्रुटी खातीर देवा तुका आमी पळयनातले म्हळ्यार ते दोळ ब्लिंक करता पळय दोळ चिमकरता आमी ते ಸ್ವಲ್ಪ वेळा खातीर आमकां कळना मागीर आमी कितलेकी पण ते दोळ बंद ओपन करता आसता ती. जाल्यार आमकां तें कळना. ते गोपीजन सांगता ती की ते त्रुटी युगायते के म्हळ्यार एक ते इतले सान क्षण आसता ते युगा म्हणके दिसता आमकां म्हूण. म्हळ्यार तितले मटा प्रीत आसता तांकां. म्हळ्यार ते तितले प्रीत आसता आनी खंयच्या विशयांत तूं आमकां विंगड विशयांत अशें पुरो तें आसतना ते एक सेकंडा खातीर तांकां तें व्हड दिसता म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार ते एग्जांपल दिवच्या खातीर अशें म्हळ्यार की खंयच्या विशयांत आमी मन लायता ती तेन्ना ते विंगड विशय आसल्यार आमकां कळना. आसून म्हळ्यार आमी सांगिल्लें पळयता ते क्रिकेट पळयतना विंगड कसले रोडार कार चलता आसा वता आसा तें कळना. तशींच आतां आमी त्याच पॉयंटार येतात की कृष्णाल आमकां अनुभव कसलो जायना. कृष्ण आमगेलो ओटस जाल्यार कसलें की आमगेल फोकस हे संवसारा विशयांत म्हणटात पळय आमगेले एक विंगड लेवल ऑफ रियालिटी म्हणटात पळय ताचेरय आमगेलो फोकस आसा. मटिरियल लेवल हे संवसाराचे विशयांत आमगेलें मन इतलें आसा तांतूच म्हणटात पळय बुड्डून आसा ती की देव आमगेलो असल्यार ते आमकां देवाल अनुभव करचे जायना म्हूण एक प्रकार पळयत. जाल्यारीची केन्ना आमी भक्ता लोट्ट आसता ती ओट्टू मेळून हे फॉरम ताचे खातीरची आमी एवरी संडे ओट्टू मेळून पुरा जन 1 घंट्या खातीर 7 to 8 मध्ये कसले देवाल कीर्ती, देवाल कीर्तन, देवाल विशय आयकुचें, देवाल विशय भजन करचें म्हूण. आनी तेन्ना कशें जाता तेन्ना आमकां कशें की एक आनंद प्राप्त जाता, अनुभव जाता वय. आनी हे एक विशय केन्ना आयकुचें
आनी तांतूं एक आनंद प्राप्त करचे, तांतूं आमगेलें प्रगती जाता म्हळ्यार खंडीत. आतां शास्त्रान सांगिल्लें आसा, की एक 3 विशयान आमी खंयचे एक विशय मनावर येता. प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष म्हळ्यार येद्रा आसल्यार आमकां दिसता, प्रत्यक्ष जावन दिसलो म्हूण तशी. अनुमान म्हळ्यार आमी लेखचें अशें अशें पुरो, तशें अशें पुरो, हें जाल्यार तें जावचें म्हळ्यार एक अनुमान करतात म्हळ्यार. प्रत्यक्ष ना जाल्यार एक आमी अनुमान करूं येता. आनी शब्द म्हळ्यार शास्त्रांत सांगिल्लें. प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण आनी शब्द प्रमाण. खंयच्या एक विशया खातीर प्रूफ नेमके दितात न्हू प्रमाण. प्रत्यक्ष असल्यार तें प्रत्यक्ष आशिल्लें प्रूफ जालें. अनुमान म्हळ्यार आमी कशें की एक स्टडी करून न्हू, ताचें विश्लेशण करून न्हू, तें अनुमान करचें हेंच प्रमाण. आनी शब्द प्रमाण म्हळ्यार शास्त्रांतूं सांगल्यार तें बदलची म्हूण. मात सनातन गोस्वामीन सांगचें आसा, की अनुभव केन्ना करता तो एक व्हड प्रमाण म्हूण. म्हळ्यार आमी स्वयं जावन न्हू, आमी केन्ना विशय अनुभव करता शास्त्रांत सांगल्या वयर जाल्यार त्या शास्त्रांत सांगिल्लें आमी स्वयं जावन केन्ना अनुभव करतात पळय, तेन्ना तें रियलायझेशन ऑर साक्षात्कार जाता. म्हणटात पळय साक्षात्कार जाल्लें म्हूण. म्हळ्यार एक आशिल्लो विशय वयतो जाल्यार आमकां मना वचना नाशिल्लो, जाल्यार त्या आशिल्ल्या विशयाची आमकां केन्ना तो अनुभव जाता, तेन्ना आमी सांगीत की वय ह्या शास्त्रांत सांगिल्लें वय, गितांत सांगिल्लें वय, आमी व्हड व्हड भक्तान आमकां सांगिल्लो विशय वय मना वता तशिल्लो जाल्यार केन्ना ते आमी अनुभव करता तेन्ना आमकां दिसता साक्षात्कार जाल्लो म्हूण, आज कळ्ळें आमकां म्हूण. म्हळ्यार तें रियलायझेशन म्हळ्यार कशें की एक रियालिटी आसा. साक्षात आसा तें. जाल्यार आमी तें मनावर न्हू केन्ना तें हृदयपूर्वक आमी एक्सेप्ट करून ते अनुभव करतात पळय, तेन्ना तें रियालिटी रियलायझेशन जाता. तें साक्षात आशिल्लें विशय आमकां तें मना वचचें ना तशिल्लें. शास्त्रांत सांगलां वय, की देव आमगेल्या हृदयांत आसा, देव आमगेलो ओट्टू आसा केन्ना. मनान आमी समजून घेवता हें शास्त्रांत सांगिल्लो विशय म्हूण. जाल्यार आमी केन्ना तें एक्सेप्ट करतात विश्वासान. एक्सेप्ट वा करनात मात न्ही, मात तो विशय आमी अनुभव करतात तेन्ना ते साक्षात आशिल्लो देव आमकां साक्षात्कार दिता म्हूण सांगिता. आतां तेय देव आमगेल्या हृदया भितर आसा. देवाल नामस्मरणांत अभिन्नत्वम नाम नाम म्हळ्यार देवाल नांव आनी देवाल म्हणटा तें कांय अंतर ना. जाल्यार तें आमकां तें अनुभव जायना. जाल्यार आमी केन्ना भक्ताल ओट्टू आसता भक्ताल असोसिएशनांत आसता संघांत आसता तेन्ना तें कृष्णाल सान्निध्य आमी तें आवाहन करतात म्हूण सांगयता. आनी आमकां एक प्रकाराचें भक्ताल ओट्टू आसूं न्हू, केन्ना ओट्टू स्मरण किर्तन करतात आमी, तेन्ना ते एक प्रकार तो एक आध्यात्मीक रुपारी म्हणटात पळय, एक कशें की एक आनंद आमी अनुभव करूं येता म्हूण. आनी तें एक आनंद केन्ना आमी भक्ताल मध्येंतू केन्ना खंयचें देवाल चरित्र, देवाल भक्ताल चरित्र, केन्ना आमी शास्त्रा विशय भक्ताल मध्य बसून आमी केन्ना आयकता तेन्ना कशें की एक आमकां तो आनंद अनुभव जाता पळय, तोच आमी एक प्रकार पळयता देवाल अनुभव आमगेले खातीर कशें जालें की आमगेलें तें इतलें पवित्रता ना की आमकां साक्षात रुपार देव दिसतलो म्हूण. जाल्यार हें खंयचेय एक प्रकारान म्हणटात पळय, आमी भजन करतना, कीर्तन करतना ओट्टू मेळ न्हू, केन्ना आमी कशें संघांतू देवाल कीर्तन करतात आनी तांतूं कशें की एक आनंद जाता पळय, तेंच आमी म्हणूं येता की आमगेल्या लेवलार देवाल अनुभव तोच म्हूण. आनी आमी केन्ना संघांतू आनीकय ते आनंद प्राप्त करतात भक्ताल संघा वयरची आमकां एक रूच मेळटा. देवाल ओट्टू मेळ देवाल विशय आयकुचें, देवाल श्रवणम कीर्तनम तें केन्ना तेन्ना आमगेली चेतना म्हणटात पळय, ते आनीकय देवाल विशय अनुभव करचें साध्य जातलें म्हूण तांतूं खंडीत कांय संशय ना. सो आमगेली ती कॅपॅसिटी आसा पळय, ती आनीकय वाडून वता म्हूण सांगयता देवाल विशय अनुभव करचे खातीर. आनी आमगेले देवाल विशय ते आध्यात्मीक विशय अनुभव करचे ते पळोवच तशें आमगेली ते दृश्टी वय हगूर हगूर विकसीत जाता. आनी ते सूर खंय जावचे आमगेले देवाल विशय अनुभव करचे, देवाल भक्तीन प्रगती करचें तें खंयचें ना, तें देवाल हरिनाम आयकुनूची म्हूण सांगयता. आनी केन्ना ते भक्ती भावेन केन्ना ते भक्तजन, भागवतजन भक्ती भावेन तांणी केन्ना देवाल नामस्मरण करता तें एकदम शक्तिशाली आसता तांतूं. तशें तांणी ते भक्तिमयी ते उर्जा करतात पळय, देवाल नामस्मरण करतना ते भक्तीन ते बरी पॉवरफूल आसता. आनी केन्ना ते ओट्टू मेळ कीर्तन श्रवण करता व्हड भक्ताल
ते आयकून ते शास्त्र वाचून आणि हे कोणीय करूं येता आणि तुका सने म्हणटात पळय कसले क्वॉलिफिकेशन ना कीर्तना भाग घेवच्या खातीर नाम जप करच्या खातीर कसले क्वॉलिफिकेशन ना आणि आमकां तांतूं देखून तांचो एक प्रकार आध्यात्मिक अभिवृद्धी जाता तांकां आमकां एक बेनिफीट मेळटा तांतूं जाल्यार कितले आमी कितले त्या देवाच्या नांवा वयर विश्वास दवरतात ही कितलो आमकां त्या भक्तीमय आमगेली भावन आसा त्या प्रकार आमी देवाल विशयी देवाल नांवांतू अनुभव करूं येता म्हूण सांगीत म्हळ्यार कितले आमगेले त्या भक्तीची फिलींग आसा तितले त्या प्रपोर्शनारी य यथा माम प्रपद्यन्ते म्हणटात देवान भगवत गीता सांगितली आमगेली कशी ती एक भावन आसा विश्वास आसा भक्ती आसा त्या प्रकारान श्रवण करतले जन कीर्तन करतले जन तांकां त्या देवाल अनुभव जाता म्हूण आणि एकल्यानं करचे की ना ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ केन्ना करतात पळय तेन्ना ते पुरा जनाल ते फोर्स ॲड जाता. आतां आमी पुरा जन हे प्लॅटफॉर्मार देवाल विशय आयकता आसत उलयता आसत आयकता आसत तेन्ना आमगेले पुरा जनाल भक्तीचें फोर्स ॲड जाता म्हणटात पळय कुडसून वता आनी ते कुडसून गेले निमित्त पुरा भक्तान देवाल प्रिती खातीर ಒಟ್ಟು मेळ न्हू केन्ना देवाल विशय श्रवण कीर्तन करताना ते देवाल सान्निध्याचे अनुभव आमकां आनिके जाता म्हूण आमगेले एकलेले की ना ಒಟ್ಟು मेळ आमी केन्ना ते क्युम्युलेटिव्ह म्हणटात पळय पुरा ॲड अप जाता पुरा जोडसून वता पुरा जनान ಒಟ್ಟು मेळ भक्ताल संघांतू ते भक्ताल संघांतू ಒಟ್ಟು मेळटाना संघाचे ते पुरा जनाल भक्ती कुडसून देवाल सान्निध्य आमी आनिके अनुभव करूं येता म्हूण ताकाची केन्ना आमी देवस्थानांतू मंदिरांतू वतात पळय ಒಟ್ಟು मेळ कीर्तन करतात तांकां आमकां एक विशेष आनंद जाता पुरांत एक विशेष रुची येता कीर्तन करताना एक विंगड गोडी आसा ಒಟ್ಟು ಬೈಸೂನ್ ಪ್ರಸಾದ್ घेताना ते संराधनेंतू ಒಟ್ಟು ಬೈಸೂन एक प्रसाद घेता ते प्रसादाक एक विंगड रुची आसा हें पुरा आमकां एक आनंद आमकां ते एक अनुभव जावचे पळय प्रसाद ग्रहण करताना संराधनेचो ಒಟ್ಟು मेळून भक्ताले ಒಟ್ಟು मेळ देवाल कीर्तन करची ಒಟ್ಟು मेळ देवाल पूज पळयताना हे पुरा ಒಟ್ಟು मेळ करतात पळय संघांतू तेन्ना आमकां एकल्यानं करचें की ना चड कसो एक आनंद अनुभव जाता कसं जाल्यार की ते पुरा जनाल भक्ती जोडसून ताचे परिणाम पुरा जनान अनुभव करूं येता एकल्यानं की ना ते तांतूय विशेष जावन कोण भक्ताल आशीर्वाद प्राप्त जाल्यार व्हड वैष्णवाले तांगेल वै भक्ती ते संघांतू ते जोडसून वता ताकाची ते पुरा हाची इफेक्ट म्हणटात पळय एक परिणाम अशें आसता की भक्ताल संघांतू आमकां एक विशेष अनुभव जाता म्हूण ताचे खातीर ह्या भक्ताल संघाक इतले महानता इतले ते विशेषता आमगेल्या शास्त्रांतू दिलेले आसा पद्मपुराणांतूय सांगिल्लें आसा नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्त म्हूण देवान सांगचें आसा की हांव वैकुंठांतूय ना योगी जनाल हृदयांतूय ना जाल्यार खंय आसा नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा योगिनाल हृदयांतूय ना खंय आसा हांव तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्तः म्हूण नारदाक देवान सांगचें हांव खंय आसा थंय म्हगेले भक्त मदभक्त यत्र गायन्ति म्हगेले कीर्तन म्हगेले विशय स्मरण करतात थंय हांव आसा म्हूण म्हळ्यार आमी हो एक विशय मनावर येता की देव केन्नाची देवाले संघ भक्ताल संघ केन्नाय देव सोडना म्हूण आमी हो एक विशय पळयता देव केन्नाची यत्र गायन्ति मद्भक्त म्हळ्यार केन्नाय देव भक्ताल भक्तेंतू सोडना आनी देव तांत आसता केन्नाय सिद्ध आसता म्हूण पळयत आतां अशी न्ही की देव हें आतां श्लोकान सांगिल्लें नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु अशी न्ही की देव वैकुंठान ना खंडीतच देव मागीर अशी कशाला सांगलां योगिनां हृदयेषु वा हांव योगी हृदयांत ना खंडीत योगी हृदयांत आसा जाल्यार ह्या देवान आमगेले खातीर कसलें अशें सांगचें म्हणून त्या वैकुंठ आशिल्ल्या देवाक आमी अनुभव करचे जायना योगी जनान हृदयांत आशिल्लो तो देवाक आमकां अनुभव करूं जायना जाल्यार आमकां देवाल विशय खंय अनुभव करचो जातलो तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्त म्हूण म्हळ्यार खंय म्हगेले भक्त मेळ न्हू म्हगेले गायन्ति म्हळ्यार म्हगेले विशय कीर्तन स्मरण श्रवण करता आसत पुराजन मेळ न्हू
थंय तुम्ही अनुभव करूं येता. ताका देव सांगता की विंगड कडेन तुमकां मेळच ना जाल्यार खंडीत थंय वैष्णव जन, भक्त जन भक्तिमयी जावन भक्तिपूर्वक भक्ती भावेन म्हगेलें स्मरण करता ती, म्हगेलें कीर्तन करता ती, थंय तुम्ही म्हाका अनुभव करूं येता म्हणून. सो त्या प्रकारान आमी भक्ताल संघांतू आसूं न्हू, केन्नाय ಒಟ್ಟು मेळून न्हू देवाल कीर्तन स्मरण करता ती, तेन्ना आमगेली ते चेतना शक्ती कसं जालें की ते पुरा जनाल चेतना भक्ती जन ते जोडसूं न्हू ते एक लेवल चड जाता म्हूण सांगयता. आतां आमी एक सांज चार्डाल विशय पळयत की सांज चड वसताना तागेली मन आवरची कॅपॅसिटी तागेलें मन ताका सांज आसतना भारी सांज आसतना ताका मन आवरचेंच ना. मात हगूर हगूर ताका कळटा, म्हगेलो आवसू, म्हगेलो बापूसू, मागीर ही ಸ್ವಲ್ಪ काळान करता आनीक व्हड जातली, म्हगेलो आवसू, म्हगेलो बापूसू, म्हगेले खातीर ह्या पुरा काम करता ती म्हूण. ते अशी मना वयता तांकां सांजचेडो. सांज भारी सांज आसतना त्या चार्डाक मन आवरचेंच ना. जाल्यार चिके व्हड जाता जाता तांकां गुर्तू कळटा. म्हगेलो आवसू, म्हगेलो बापूसू आनी म्हगेले खातीर कसंकी करता ती. म्हूण ते हगूर हगूर ते चार्डाक कळचें सुरू जाता. आतां पक्काने थंड असल्यार मुणलेक्या आनी चेडूं न्हिदोन आसा. तेन्ना आवसू ताका एक ओली की ब्लँकेट घालून पांगरतली. ते चेडा न्हिदतां तूं कळच ना की कोण केलेलें म्हूण. आवसून येवन म्हगेले वयर ब्लँकेट घालें की आवसून येवन म्हगेले वयर ओल पांगरली की जरी कसन की एक थंड आशिल्लें शीं खावचे बदला छान एक म्हणटात पळय कम्फर्टेबल फील जातालें. हुना जावन त्या ब्लँकेट घालेले निमित्त. सो त्या टायमार त्या चार्डाक कळना, त्या चार्डाक एक फीलिंग कळटा. सुरेश शीं खात आशिल्लें तें जाल्यार आतां तें फीलिंग चेंज जावन भार एक आनंद जाल्लो म्हूण. म्हळ्यार एक बारीक एक म्हणटात पळय त्या थंडसाणी वचून कम्फर्टेबल एक फीलिंग जाल्लें म्हूण कळटा. सांज चड आसतना कोण केलें म्हूण कळच ना. जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ व्हड जातरी ताका कळटा की हें ब्लँकेट म्हळ्यार म्हगेल्या आम्मान घालना अशें पुरो म्हूण. त्या चार्डान न्हिदताना ते आवसू पळय न्ही. जाल्यार व्हड जातकीर ते चार्डाक कळटा की हांव अम्मा पळय न्ही न्हिदताना, जाल्यार ते ब्लँकेट म्हगेले वयर आसा आनी हांव कम्फर्टेबल फील करता. म्हळ्यार ती एक आवसूल प्रिती ताका ते अनुभव जाता म्हूण कळयता. ते एक तशींच आमी आतां आमी दोळे बंद करून की आमी देवाल नामस्मरण जप करता अशें पुरो आमकां देव दिसता काय? खंडित दिसना. आमी देवालें मात ते नामस्मरणांतू आमी केन्ना ते मनान देवालें नामस्मरण करता ती हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तेन्ना आमी ते मनान भक्तिमयी जावन देवालें नामस्मरण करता ती आमकां देव दिसच ना. जाल्यार हें पुराजनाल प्रमाण आमी पुराजनाल अनुभव आसा की भक्तिमयी जावन देवाल नामस्मरण करताना कसन की एक प्रकार आनंद जाता. कसन की एक नमुने एन्झायटी उणी जाता आमगेली. आनी कसन की एक प्रकार म्हणटात पळय कम्फर्टेबल फील जातात आमी. कसन की एक संतोष येता मनाक. तेन्ना भक्ताल संगात करतना आनीकय संतोष जाता. सो ते कशी ते चार्डाक गोत नाशिल्लें की सांज चार्डाक की ते आवसून घाल्लेल्या ब्लँकेटा निमित्त म्हगेली थंडी वचून म्हाका चांग म्हणटात पळय चांग कम्फर्टेबल फील जालो. चांग एक नंबर हुंसायण येवन लायक करून आराम जालें म्हाका. म्हूण ते चार्डाक कोत नाशिल्लें जाल्यार कितें फीलिंग आयिल्लें. तशींच आमी देवाल नामस्मरण करताना देवाल भक्ताल संगांतू आमकां एक संतोष येवचे पुरो. आमकां साक्षात जावन न्हू देवाल अनुभव जायच ना. जाल्यार ते आमकां कसन की एक संतोष मेळटा. ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ ಸಂರಾಧನೆ प्रसाद घेताना भक्ताल संघान स्मरण करताना कीर्तन करताना ते संतोष केन्ना आमी अनुभव करतात पळय तेन्ना आमी ह्याच दृश्टांत लेखारी त्या मना वरयत की ती देवाल प्रीती आमगेल खातीर म्हूण ताजे निमित्त आमकां त्या संतोषाचे अनुभव जाता आसा. आमगेल खातीर आमगेल लेवलार संतोष अनुभव जावचो पडल्यार आमी देवाल नामस्मरण करता तीच देवाल प्रीती. केन्ना भक्तिमयी जावन ते व्हड भागवत जेन्ना ते तांगेली भक्ती परिपक्व जाता पळय तांकां तेन्ना तें कळटा देवान येवन ते देवू आसा म्हूण तांकां साक्षात देव दिसता. ते सांज चार्डाक साक्षात जावन आवस दिसनाशिल्ली निद्दांत आशिल्ली ते चेडूं. जाल्यार कशें आराम जालें. तशींच आमी केन्ना देवालें नामस्मरण करता ती तेन्ना आमकां कशें संतोष जाता. जाल्यार आमकां साक्षात जावन देवाल अनुभव जायना. जाल्यार केन्ना भक्तीन तूं परिपक्व जाता ती मॅच्युअर जाता ती तेन्ना आमकां साक्षात व्हड भक्तांक देवूच तो म्हूण तांकां दिसता तें. देवान करचें म्हूण. तशींच
केन्ना आमी भक्तीन तूं मुखारसून वता ती भक्ताल संघान तूं भक्ती भावेन मुखार तेन्ना आमकां देवाल प्रिती आमकां आमगेर वयर आशिल्ली ती देवाल प्रिती निर्मळ जावन आनीक चड अनुभव जातले म्हूण आतां समयारी आमी हें आयकून मना व्हरता म्हणटात पळय सिद्धांतीक रुपारी की आमकां देव साक्षात दिसना म्हणून जाल्यार आमकां ते संतोशाचो कसं की एक अनुभव जाता पळय देवाल नामस्मरण देवाल विशयी भगवत गीता भागवतम पारायण करतना देवाल विशयी खंयचे कथा आयकतना कसं की एक संतोष येता कसं की एक आराम जाता कसं की एक म्हणटात पळय रिलीफ मेळटा आनंद येता देवाल नामस्मरण करतना ते एक प्रकार आमी पळयता ते मेळची ते एक भावन आसा पळय आमकां आमगेल्या हृदया भितर ती देवाल प्रिती आमगेले वयरी म्हळ्यार तें आवसून कशें तें चार्डा वयर ब्लँकेट घाललें चार्डाक आवसून केलेलें म्हूण कोतना तशींच ती आमी ते आनंद केन्ना आमकां ते कम्फर्टेबल एक फिलींग येता पळय देवाल्या भक्तीन तूं त्या देवान कसं की आमकां करताच देव ये यथा माम प्रपद्यन्ते आमगेली कसं की भावन आसा ताचे खातीर देवान ते आमकां तो संतोष दिवचे मनान तूं आशिर्वाद दिवचे आनी आमकां कितलें तें एक आनंद संतोश हें प्राप्त जातलें तें देवाल नामस्मरणान तूं ते विंगड खंयच्याय विशयान तूं हें संवसारान तूं साध्य ना म्हूण कलियुगान तो होचे व्हड एक विशय की आमी केन्ना देवाल नामस्मरण करता ती तांतूं तें देवालें म्हणटात पळय नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ती देवान ते पुरा देवान तें शक्ती आसा पळय पुरा आशिल्ली शक्ती त्या देवालें नामस्मरणान तूं घालेलें आसा सो मात आमगेलो अनुभव कितले जातलें आमगेली भक्ती आमगेलें भावन कितलें आसा त्या प्रकारान आमकां तो अनुभव जातलो ये यथा माम प्रपद्यन्ते जाल्यार आमगेली भक्तीची काही उण आसच्या पुरो आमी खंय चिक्कून पडटा आसच्या पुरो ती तेन्ना कशें करचें तेन्ना आमी लेखच्या पुरो ती हांव म्हाका देवा म्हगेल्या इतली भक्ती ना मू म्हगेल्या इतली पवित्रता ना मू तेन्ना हांव कशी तो संतोश अनुभव करचें हांव त्या भक्तीमय जावन कशी मुखारसून वचचें ताकाची एक व्हड विशय म्हळ्यार भक्तीन तूं देवाले संघांत येवका देवाल संघांत आयली सिद्धाकची ते आमकां ते देवाल विशयी अनुभव जाता म्हूण आमी पळयत म्हळ्यार ते एक क्युमुलेटिव्ह फोर्स ते पुरा जनाल भक्ती जोडसून ते भक्ताल संघान तूं आमगे एकले आसल्यार इंडिव्हिज्युअली आमकां कितले अनुभव करचे जाता पुरा जनान ओट्टो आसतना पुरा जनाल भक्ती जोडसून ताची परिणामपूर्वक पुरा जन कोण संघांत आसा ती आनी तो पुरा जनाक ते भक्तीचे आनीक एक अनुभव जाता म्हूण सो हरी आयचे श्लोक हरी सदा वसेत तत्र यत्र भागवत जनः गायन्ति भक्ती भावेन हरे नामैव केवलम सो त्या प्रकारारी आयचे श्लोक आशिल्ले आतां हांव एक 2 मिनिटां खातीर रिकॅप करता आज कशें आमी डिस्कशन केलेलें सो त्या प्रकार मागीर आमी 108 पंथा ते प्रभुपादान ते व्हिडिओ प्ले करता ती आमी पुराय जाणां नोट्टू म्हणल्यार 108 पंथा हरे कृष्ण महामंत्र जप करूया आनी मागीर लास्ट हरी जयंती माताजी ते जप करून जातकीर जयंती माताजी कंक्लूड करतले सेशन सो आयचे सेशनान तूं आमी हे श्लोक डिस्कशन केलेलें श्लोक हरी सदा वसेत तत्र यत्र भागवत जनः गायन्ति भक्ति भावेन हरे नामैव केवलम आमी हे एक पॉइंट पळयलें की देव आमगेल डेस्टिनेशन मात न्ही देव आमगेल कंपॅनियन वय आमी ते एक एग्जांपल पळयलें की खंय शहरा वतना आमगेल ओट्टू आशिल्लो तो मनुश्य जाल्यार आमी गोत नाशिल्ले आमगेल ओट्टू आसता ताका देवान सांगचें पळय सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो म्हणून आमगेल ओट्टू आसा देव जाल्यार आमी से जीव अनादि बहिर्मुख आमी तोंड गुंडयना देवा दिकान पळयनात आमी आनी ताजे नंतर ताजे निमित्त कशें जाता तारे देय संसार दुःख हे संसारा विशयान तूं आमी पडटा ती म्हूण कृष्ण आमगेलो ओट्टू आसा आनी आमी केन्नाय डिस्क्वॉलिफाय जायना ती कृष्ण आमगेलो ओट्टू आसा जाल्यारीची हे संसारान तूं आमी पळय येता की खंयच्या विशयान आमी मग्न आसतना बगलेन कसं एक विशय चलता आसल्यार आमकां कळना कारण आमी खंयचे एक विशय पळय फोनार पळयता आसा ती टीव्हीर कसं पळयता आसा ती तेन्ना बगलेन कसं जावच्या पुरो विंगड कसं आवाज जावच्या पुरो आमकां मनाक वचना तें लायक आमी तितले मग्न आसत तशींच आमी देव आमगेलो ओट्टो आसूनय आमी देवालो अनुभव कसले जायना कसले की देव आध्यात्मीक लेवलार आसा तें आमी हे संसारा विशयान इतले मग्न आसता की देव आमगेलो ओट्टो आसल्यार वय आमकां अनुभव जायना म्हूण त्याच प्रकारान विंगड विशय पळयले गोपी जनांक
एक त्रुटी खातीर वयतांगी देवाक देव दिसना जाल्यार तांकां ते युगा म्हण कितें दिसता काय त्रुटी युगा येते म्हूण तांणी सांगतात देवाक ते गोपी गितांत. सो तो एक विशय आमी पळयलेलो आनी आमी ह्या एक विशय पळयलेलो की आमी इंडिव्हिज्युअली आमकां देव दिसच ना प्रत्यक्ष रुपारी शब्दांत म्हळ्यार शास्त्रांत सांगिल्लें आसा की देवाल नांवान तुजी, देवाल विग्रहान तुजी देव आसा म्हूण. कशी देवाल मंदिरांत तूं प्राण प्रतिश्ठा करता ती देवाल विग्रह आसा. जाल्यार आमकां अनुभव जातलो की देव मुखार आसा की ना म्हणून. तें कशें न्ही, तो कसन प्रमाण आसा म्हूण. ताची मागीर ताचे खातीर आमी पळयलेलें की केन्ना आमी भक्ताल संघांत आसता ती, तेन्ना आमगेली पुराय जनाल भक्ती जोडसून देवाल तें एक सान्निध्य आसा पळय, तें आमकां आनिकय चड अनुभव जाता म्हूण. ताका केन्ना आमी ओट्टू मेळून सम्रादने बसून प्रसाद घेता ती, ओट्टू मेळून देवस्थानांत प्रसाद देवाल पूजा पळयता ती, ओट्टू मेळून कीर्तन करता ती, और असल सेशनां म्हण की आमी पुराय जन ओट्टू मेळून देवाल विशय आयकता आसा ती, तेन्ना देव खंडीत आसा हें आनी ताचें सान्निध्य आमी आनिकय अनुभव करूं येता. नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्तः. तो एक विशय पळयलो. देव खंडीत आसा वैकुंठांत तूं आसा हृदय भक्ताल योगील हृदयान तूं आसा जाल्यार आमकां ते अनुभव खंय करूं येता आमी यत्र गायन्ति मद्भक्तः. आमकां ते वैकुंठाच देवाल अनुभव करचें जायना. योगी जनाल हृदयान तशें देवा अनुभव करचें जायना. जाल्यार देव सांगता तुमकां मेगेल विशय अनुभव करपाक जाय खंय येवंका तुमी यत्र गायन्ति मद्भक्तः. थंय मेगेल भक्त जन देवाल कीर्तन करता आसा ती, मेगेल कीर्तन करता आसा ती, थंय येवन तुमी भाग घेतल्यार थंय तुमी मेगेल विशय अनुभव करूं येता म्हूण. आनी आमी ते लास्टार एक बिंगड एक दृश्टांत पळयलें कशी एक सांज चड वसच्या पुरो त्या वचून ताका मोगारी थंडीन तूं ब्लँकेट घाललें. ताका गो ते चार ना की वचून ते ओली पांगुरली की ब्लँकेट घाललें म्हूण. जाल्यार थंडी खावची बंद जाता आनी ताका आराम जाता चार डाक. मात ते व्हड जातरी चार डाक कळटा की हां, तें वचून मेगेल खातीर केलेलें म्हूण. तशींच आमी देवाल नामस्मरण, कीर्तन, शास्त्र वाजयता ती, भक्ताल संघांत वयता ती, देवाल कसंकी एक कृपा आमगेले वयर जाता. तेन्ना आमकां कसंकी एक संतोश जाता, आनंद जाता, कसंकी एक एंग्जायटी उणी जाता, कसंकी रिलीफ मेळटा. ते आमी तें सांज चार कशी कोण केलेलें म्हूण गोतना म्हणटा पळय जाल्यार अनुभव जाता साराम. तशी आमकां हो देवाल विशय करतना संतोश करतना आमकां साक्षात जावन हें देवान करचें आमकां दिसच ना. जाल्यार ते अनुभवाचें तें एक प्रमाण की देवाल कृपा आमगेले वयर आसा म्हूण. आनी तें आमी तें आनिकय पळोवं येता म्हूण. ताकाची आयज श्लोक हरी सदा वसेत् तत्र यत्र भागवत जना गायन्ति भक्तिभावेन हरे रामैव केवलम् य यथा मां प्रपद्यन्ते. आमी आमगेले कितले भावन आसा, कितले भक्तिमय जावन आमी भक्ताल संघांत येता ते आमगेली आतुरता आसा. त्या प्रकार ते पुरा जनाल ते भक्ताल आशिर्वाद ते भक्ताल ते पुरा जोडसून आमी देवालें सान्निध्य अनुभव करूं येता. आनी ते कशें एक चार डाक सान आसतना फिलींग येता पळय जाल्यार कोण म्हूण गोतना जाल्यार ते चड व्हड जाता ताका कळटा की हां, हें मेगेलें हांवसून करचें आनी हांवस ताका कळटा ही मेगेलें हांवसू म्हूण. तशींच केन्ना भक्तींत आमी परिपक्व जातलीं, आमी मुखारसून वतलीं ती, आमगेले देवाल वयर विश्वासू, देवाल वयर ते आमगेले ते मनांत ते हृदयान पवित्रता येतली. तेन्ना आमकां ते संतोश तर जातलोच जाल्यार आमकां ते साक्षात रुपार कळटलें, मनां वतलें की हें देवान करचें म्हूण. आनी ते नियमीत रुपार करता आसल्यार हरिनाम तेन्ना आमगेले ते अनुभव आनिकय वाडटा वता. आनी भक्ताल संघा निमित्त ते आनिकय ते पॉवरफुली म्हणटात पळय ताचे एक व्हड परिणाम आमगेल्या हृदया वयर पडटा भक्ताल संघांत करतना. सो आयचें इतलें आशिल्लें सांजचें डिस्कशन आमचें. कसलें चुकून आसल्यार तुमी क्षमापण करता. आतां हांव हें 108 पंथ आमी देवाल नामस्मरण करुया. हांव प्रभुपाद स्वामेलें तांणी तें जोप करचें 108 पंथा तें हांव ते व्हिडिओ प्ले करता. तुमी पुराय जनान मनपूर्वक जावन हें तें आमी तें आयकुया. एकशे आठ पंथा करचें आमी. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare.
हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आता आम्ही जयंती माताजी तुम्ही कन्क्लूजन करूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. ऐक पडतंय. वय माताजी क्लिअरच. असं हरे कृष्ण. श्री केवलाष्टकम पंचाच श्लोक सांगू प्रयत्न करता. हरिः सदा वसेत् यत्र भागवता जना गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् हरिः सदा वसेत् तत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम्. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. या श्लोकाचे एक सान्या रूपार हांव एक अर्थ सांगचा प्रयत्न करता. म्हाका तसले योगीत ना जाल्यार म्हगेले एक अंतकरण शुद्धी खातीर म्हाका हेर ग्रेस राधिका भाव माताजीन ಸ್ವಲ್ಪ सांगू सांगता आसा. कसं म्हळ्यार श्रीहरी खंय आसा म्हण खंय आसा तो देवस्थान आसा की यात्रा केल्ले कडेन व्हडले मायापूर जगन्नाथपूर थंयपूर आसा की भक्ताले हृदय भितर आसा की खंय आसा म्हण ते आतां तुमी सांगला म्हणके प्रभुजीन सांगला म्हणके नमे तिष्ठन्ति वैकुंठ म्हण म्हणला वैकुंठ नाम योगीनाथ थंय आसा हांगासा पुरा कडेन आसा जाल्यार हांव खंय आसा भक्तीन कोण मगेले कीर्तन करता की खंय मगेले श्रीहरीले शुद्ध भक्त श्रद्धा भक्तीन गुणगान करता की श्रीहरीले हांव थंय आसा हांव खंडीत थंय स्थित जावन आसा म्हणून परमात्मान सांगिल्लें आसा. तशी सर्वश्रेष्ठ जावन आशिल्ले हे श्रीहरीले नामस्मरणे आम्ही सगळ्यांनी कोरका. अक्का कसले तुम्ही प्रभुजीन सांगला म्हणके योग्यते नका दुड्डू नका ऐश्वर्य नका कसले नका
शुद्ध मन शुद्ध आमगेले भक्ती एक पूर देवा दिवच्याक आमगेले ते एक दिवन आमी सगळ्यांनी कीर्तन कोरका चंद करून कीर्तन करतनाच आमकां देवाले अनुभव जाता म्हणून प्रभुजीन आतां सांगिल्लें आसा तशी आमकां नाम जप आमी तरी आनीक सगळ्यांक देव श्रद्धे दिवो सगळी भक्तीन जप करूची कितली करता की ताचे पशी चड 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 करू का देव श्रद्धेन करू का सगळ्यांक भक्ती देव म्हणून हांव देवा लागीं निमगून घेता तशी भागवत पुराण कोंकणी तर्फीन तांकां पूर्ण जनाक म्हगेले अनंत अनंत धन्यवाद आणि प्रभुजी आणि माताजीक म्हगे दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण जयंती हरे कृष्ण जयंती भारी चंद करून तुम्ही कन्क्लूड केलें सो तुमगेले विचार प्रकट केलेलो सर धन्यवाद ताचे खातीर हरे कृष्ण भारी छान रुपान भिंगर कोणाकय कसं शेअर करता की कसं फीडबॅक तांगेले अनुभव तुमकां शेअर करता तुमगेले कसं विशय सांगता जाल्यार आनी एक 2-4 मिनिट आमी सेशन ओपन दवरया कोणाक शेअर करता जाल्यार करूया चॅट बॉक्सार कोण कोण पुरा कॉमेंट्स दिल्ले आसात तांकां पुरा जनाक धन्यवाद एक किंचित रुपार आमी ऑटोमेल सेव करता ती जयंती माताजीन सांगल्या म्हणजे आमकां हे सेशन थ्रू देवाल एक भक्ती खातीर देवाल एक प्रीती आमकां आनीक वाडून येवो हरे कृष्ण हरे कृष्ण नेक्स्ट वीक आमी हरे केवलाष्टकमाचे संची श्लोकावयली नेक्स्ट संडे आमी डिस्कशन करूया मुखारसून कोणाक कसं कॉमेंट असल्यार आतां आनीक सांगी येता आमी 2 मिनिट सेशन ओपन दवरतात हरे कृष्ण सो सेशन आमी हांगा कंक्लूड करूया धन्यवाद पुरा जनाक एक म्हणटा हरे कृष्ण महामंत्र म्हणटा ते म्हणून आमी सेशनाक मुक्ताय करू हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पुरा जनाक धन्यवाद पुरा जनाक प्रणाम हे सेशनाक अटेंड केली हरे कृष्ण नेक्स्ट वीक मेळ्या पास हेच टायमार संडे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण